आता पळया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो घडामोडी। ब्रेस्तारा दिवचले बाजारात मोबाईल विकपी दुकान फोडून चोरांनी सुमार 10 मोबाईल फोन फारायले। दुकान नजरेआड गल्लीत आशिल्ल्यान पालिकेन दुकानां नव्या जाग्यार व्हरची म्हूण पसरकार मागतात। सगळ्यांत महत्वाची गजाल म्हणजे जी दुकानां आमचे गाडे आसा तर इजिली चोरी करूंक मेळटा। तर आनी हे जर आमी कितें तरी करतलो ह्या दुकानांक म्हटल्यार आमकां म्युनिसिपालिटीन आश्वासन दिल्ले की तुमकां बेगींतल्या बेगीन शिफ्ट करतले आनी थोड्या गाड्यांक हांगासर शिफ्ट केल्ली आसा आनी तेच आशेन आमी सुद्दां हांगासर रावल्ले आयज फाल्यां करून अशें उरलेले आहा। जर आमकां हांगासल्यान थंय शिफ्ट केल्ले जाल्यार एक दुकान तरी आमची बरी आसतली आसली। शिरोडवाडी मुळगांवां 52 वर्सांनी 4 घरांक नळाची लायन आयल्या। आमदार नरेश सावळान पुढाकार घेवन नळाची लायन घातल्या। गोवा मुक्त जावन आता जवळजवळ 50 वर्सां उलटली तरी सुद्धा आयज ह्या 4 घरांक उदक मेळूंक नसलें। ही खूब बाब चिंतेची असली। त्या घरांक हेल्थ एक्टाच्या अंडर आयज आमी उदक मेळोवन दिल्लें आसा। दिवचल मतदारसंघान अशा प्रकारचे उदकाक लागून जे उरल्या जेंकां पायपलायन जेंकां घालपाक मेळूंक ना, जेंच्या घरापर्यंत उदक वचूंक ना, त्यांच्या घरापर्यंत उदक पावोवपा खातीर हेल्थ एक्टाचे अंडर आमी प्रयत्न करतले आनी तांकां ते मेळोवन दितले। वन मावळिंग्या नेस्ले कंपनीन 2.5 लाख मोडून बांदिल्ल्या बस स्टॉपाचे उक्तावण मावळिंगेचे पंचायत वांगड्यांनी केले। आमचे जे गरीब लोक हांगा भिजताले त्यांची बऱ्यापैकी सोय केली। हांव फॅक्टरी कडेन अशीच विनंती करता की हेज्या फुडें आमकां असेच सहकार्य करचे। कॉर्पोरेट सोशल व्हॅल्यूजच्या अंडर ही जी आमकां बस शेड हांगा बांदून दिल्या आनी तातूंत खुबशे आमची मना काळजां भरून येता। कित्याक नेस्लेचे म्हाका दिसता आमच्या वन मावळिंगे कुडचेरे पंचायती खातीर हो पयलोच प्रोजेक्ट। रिपोर्टर उदय परब, प्रुडंटा खातीर। भारतीय बॉक्सिंग महासंघाक आंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग संघटनेन बरखास्त करून आता 10 महिने जायत आयले। ताका लागून देशांतल्या बॉक्सिंग मळाक बरेच लुकसाण जाला। फुडल्या म्हयन्यान महासंघाची वर्सुकी आम बसका आसा आनी तातूंत सगळी कास्तावां मिटतली अशी आस्त गोंय बॉक्सिंग संघटनेचो सचिव क्लायड लोबोक आसा। Federation has to amend its constitution. It was basically to get the constitution to all the members, which is not been given by the federation, and have fresh elections. But hopefully some things will change because, as they said, we've just got a notice on 9th November is the AGM planned, and the main point there is the amendment of the constitution. So hopefully that happens soon and the Indian boxers don't suffer in the future. भारतीय बॉक्सिंग महासंघाक बरखास्त केल्ल्यान राष्ट्रीय बॉक्सिंग सर्ती बंद पडल्यात। या कारणाक लागून राज्यातले बॉक्सरय राष्ट्रीय पावंड्यार सर्ती खेळूंक शकनात। Nationals are not being conducted because the federation is banned. Hence there's no been tournaments, and even if somebody organizes it, there's no recognition. So in the end, sports marks, all these have given boxers a bit of downfall, and it's basically right now no tournament for almost 6 to 8 months. Hopefully by December everything will clear out. Of late we seem to experience a drop in the standard of Goan boxers. What's the reason for all this? Basically I would say infrastructure. We are working hard on getting infrastructure set up. Basically right now we just have one ring in the full state, so we have made letters to the minister, to SAG, to get more rings and equipment. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे। गोंयांतल्या कितल्याशाच शाळांनी शुक्रारा सरस्वती पूजन जाले। विद्यार्थ्यांनी मोठ्या भक्तिभावान परंपरेप्रमाण सरस्वती पूजली। दसऱ्या मेरेन सरस्वती पूजन आसता, त्या दिसा विसर्जन करतात। भुरगे आनी शिक्षक मेळून कांय कडेन पालकांनी मेळून मोठ्या उमेदीन गणपती आनी सरस्वतीच्यो आरत्यो केल्यो। आता शाळांनी 3 दीस हो सरस्वतीचो उत्सव चलतलो। पळयात सरस्वती पूजन। पणजेच्या केशव बळीराम हेगडेवार शाळेत विद्यार्थ्यांच्या आरतींनी सरस्वती पूजनाची मजा वाडयली। तल्लीन जावन भुरग्यांनी म्हणिल्ल्या ह्या आरतींनी पालक आनी शिक्षकाची उमेद वाडयली। पेडणे तालुक्यातल्या दाडाचीवाडी प्राथमिक विद्यालयात
सरस्वती पुजना निमतान रांगोळी सर्त जाली. विद्यार्थ्यांनी सुंदर सोबीत रांगोळ्यो घातिल्ल्यो. न्यू वाडो वास्कोच्या मुळाव्या शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांनी व्हडा भक्तिभावान सरस्वती पूजन केलें. त्या खातीर सुंदर सोबीत मकर तयार केल्लें. ह्या सरस्वती पुजनाक विद्यार्थी व्हडा संख्येन आसले. भुरग्यांनी व्हडा उमेदीन आरती केल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान ही खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.